हांव सगळ्यांत पयलीं म्हाका सांगूंक सोदता ह्या माध्यमांतसून की हो टॅक्सी विशय जो आसा पळय तो गेले 4 म्हयने आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान वेगवेगळ्या ठिकाणी चर्चा करून आनी आमच्या टॅक्सी भावांक घेवन आमी हो फुडें वचत आसलेले. आनी तुमकांय खबर आसतली की गेल्या एक 10 दिसां पयलीं आमचो आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी टॅक्सी वेवसायिकांचो जो लिडर टॅक्सीचो लिडर आसलो सुदीप तामणकर हांच्या दोगांयची एक मिटींग जाल्ली विथ चीफ मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मंत्री तशें वेगवेगळे आमचे अधिकारी आनी जेमर कंपनी. आनी त्या मिटिंगेनसून आमच्या आमदारान आनी सुदीप तामणकरान दोगांनी ओपनली स्टेटमेंट केल्लेली की हो टॅक्सी विशय जो आसा सो आमचो क्लियर जाल्लो आसा आनी गोवोरमेंटान एग्री केला हो कावंटर आमकां नोटिफाय करपाक आनी बिफोर 30 एप्रील ह्या परमिटा संदर्भात ह्या कावंटर संदर्भात परमीट जी आसा ती दिली गेली वयतली म्हणून. गांवकर सांगता की आमदार जो आसा हो आमचो सपशील म्हणटा तो अपेशी पडलेलो आहा म्हणटा तो. प्रत्येक हो एअरपोर्ट जावं आयज जे लोकांचे मागणे आसा तो आमचो आमदार जो आसा हांगा पूर्ण सहकार्य करून लोकांक पूर्ण वेळ दिवन प्रत्येक काम हे मार्ग लावचो पूर्ण प्रयत्न आसा. आनी आमी सगळे जे हांगातले कार्यकर्ते आसा, सरपंच, पंच आसा, आमकां आमच्या आमदाराचेर पूर्ण विश्वास आसा की जे कितें पेडण्याच्या हिताचे आसतले, पेडणेकाराच्या गरजेचे आसतले ते आमदार आमचो नक्कीच प्रत्येक गोष्टीक प्राधान्य दिवन तेंचे प्रश्न सोडयले गेले वयतले. आज जे आमचे टॅक्सी भाव आंदोलनाक जाले 5-6 दीस बसल्या सो तेंकां तो कावंटर आहा तो मेळटलो आनी आमचो MLA आहा तो तेंकां तो मेळोवन दितलो. सो अपोजिशनाक बळी पडून तेंच्यांनी वायट म्हणजे चुकीच्या मार्गान वयचें न्हू आनी आमच्या सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो आनी आमच्या MLAचेर, कारण ह्यो सगळो प्रोसेस आमच्या MLAनच केल्लो आनी लास्टाक जो कावंटर मेळटलो तो आमच्या MLAच्याच हातीन तेंकां मेळटलो. इतलें हांव तेंकां सांगता. रिगार्डींग टॅक्सी खातीर आनी डेफिनेटली टॅक्सी जे वेवसायीक जे आसात ते आमचे लोक, आमचे भाव, आमचे पेडणेकार ते सगळे आनी तांकां तेंचो हक्क हो मेळपाक जाय ही तेंची भावना निश्चितपणान योग्य आसा. आनी हें करपाक लागून तांकांच बरोबर घेवन आमचे वेळोवेळी CMA कडेन मिटिंग्यो जाल्यो. जे रिस्पेक्टीव एडमिनिस्ट्रेटर जे आसले तांकां घेवन CMAन आमच्या बरोबर मिटिंग्स केले. टायम टू टायम हे मिटिंगा 1 आनी 2 ना तर कंटिन्युअस चेन ऑफ मिटिंग्स जाल्यो आनी त्याच्या नंतर आयज खंय तरी तो ट्रॅकार पडटा विशय आनी आयज कावंटर मेळपाच्या वाटेर आसा. आनी आयज हो कावंटर मेळटा आसतनाच खंय तरी कोणी तरी राजकारणाचो फक्त विशय घेवन थंय घालचो न्हय ही आमची एक ह्या आयज प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक विनंती आसा की तांच्यांनी हो विशय संवेदनशील विशय म्हणून हाताळचो. तांच्यांनी बारीक मनशाचो विचार करचो. खंय तरी टॅक्सीकार भाव बाबडो खंय तरी ताका आदार जाय, खंय कायद्याच्या ज्ञानाची खंय तरी कमतरता आसूं शकता किंवा योग्य जो ट्रॅक आसा तो खंय तरी मिस जावंक शकता म्हणून ताचो कोणी गैरफायदो घेवंक जायना आनी फक्त राजकारण करचें न्हू.